so asu tumu sorakona tumu somogal is tumu sothe tumu so asu tumu sorakona tumu somowais tumu sothe सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सत्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा तुमो सोकोळी तुमो सोबुसोना तुमोची गुपीत सुआ तुमो सोदे तुमो सोगोळी तुमो सोबुसोना तुमोची गुपीत सुआ तुमो सोदे सगळ्या काळजांता तुका आराधन करता सगळ्या जिवितांत तुझे रूपोळे सोदता सगळ्या सत्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा परत आमी गावया हांगा हांव आसा म्हणून हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा Alleluia Jesus Alleluia Jesus Alleluia Jesus Alleluia 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 बड़ा तालियां संगत हमने हालेलुया 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 मुझा देवा मुझा सोम्या
ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमचे कसे तू रावलाय. ह्या पवित्र सक्रामेंतांत उंड्या रुपा काल खरोस हजर आसाय आनी आमकां हर एकल्यांक तूं पळयताय. आमच्या कुडीच्या दोळ्यांनी आमी तुका पळोवंक शकना तरी आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांनी तुजो सोमी तुजो धनी तुजो आमचो बरो गवळी म्हणलें मानून आमी घेता आनी तुका आमी आराधन करता. सदांच ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं हजर आसाय आनी आमकां तूं मोगान पळयताय. आमच्या हर एकल्याच्या येण्याक तूं राखून रावताय. तुजे लागीं आयिल्ल्या सर्वांक तूं वेंगताय, आरावन धरताय, पातकां बक्षिताय, सुख दूख आयकताय, बुजयताय, धैर्य दिताय आनी आशिर्वादांनी भरताय. मोगळा जेजू परत आज ह्या आल्तारीर हजर आसून आमच्या हर एकल्यांचेर तुजी दिश्ट तुमकां सोवन आसाय. आमचे अविश्वास पोवन आनी अविधेय पोवन लेकीन आसा. पातकी आसच्या आमकां हर एकल्यांक येदें वर्तें बाग दया केल्ल्या खातीर आमी तुका आज अर्गां दिता. आमच्या उतार प्रायेच्या सर्व भावा भयणींक तुज्या पांयदळा आयच्या दिसा आमी समर्पण दिता आसतना मोगळा जेजू मीत मेर नासलेल्या मोगा मारिफात तूं आमकां हर एकल्यांक तुज्या पवित्र रक्तान सोडयताय आनी आमकां सवकासाय आनी गूण करताय. तुजें मांस आनी रगात जीवन आमचो आत्मो तुज्या जिवान तूं भरताय. ह्या वर्त्या देन्या पासो सोम्या तुका आमी अर्गां दिता. जिविताचें देणें तुवें आमकां फोव करन जिवितांत सगळें तुवें आमकां दिलाय. आमच्या वडिलां मुखांतर आमच्या मलगड्यां मुखांतर आमच्या प्रायवंत उतार प्रायेच्या मनशां मारिफात आमकां समजोनी जनवाई फोव केल्ल्या खातीर तुजो उपकार आमी बावुरता. आमच्या जिणयेंत आमच्या वडिलांचो आमच्या पुर्वजांचो आमच्या मलगड्यांचो महत्व समजोन तांकां आमी मोगान पळोवंक तूं आमचे संगत रावोन तांचे खातीर मागूंक आमी हांगासर आसा. मोगळा जेजू हर एकल्या मलगड्यांक उतार प्रायेच्या आयच्या दिसा तुज्या पांयतळा समर्पण दिता. तांचेर मोगाची काकुळतीची दिश्ट घाल. तूं जियेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. मोगळ भाव भयणो ही घडी भर आमी उबी रावया. पवित्र सक्रामेंतांत आसल्या जेजू समखर आमी आसा. आमची दिश्ट एक घडी भर येवकारिस्तांत आसल्या जेजू थंय आमी कसोवया. आमची सर्व राठावाळी आमी बगलेन दवरया. आमची मोत आमचें काळीज आमचें सर्वस्व उंड्या रुपार हजर आसच्या जेजूचेर आमी दवरया. तो जेजू ह्या पवित्र अल्तारीर खरोच हजर आसा आनी आमच्या हर एकल्यांच्या दोळ्यांचेर ताची दिश्ट तो कसयता. आमी निराशेंत बेजारायेंत आसा तर तो म्हजे आनी तुजे लागीं हर एकल्या लागीं विचारता मोगाळ भावा भयण्यो कंतिश्ट दुखान कित्याक आसाय. हांव आसा तुजे सांगता भिये नाका म्हणल्यार उतरां मारिफात सोमी धैर्य दिता आनी आमकां बसोवन दिता. आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत मलगडी एक देवाचें वर्तें देणें जावन आसा आनी तें देणें देवान आमकां दिलां. तांची मोगान जतन करूंक ताणें आमकां आपोवणें दिलां. आमी उतार प्रायेर ह्या मलगडी जावंक पावल्या तरी आमी उडास काडया आमचे पासत आमच्या कुटुंबांत हांव आमच्या मोगाच्या तावन आमच्या भुरग्यांत हांव आमकां मेळचो तो मोग आमकां मेळची ती कुमोग आमकां मेळचो तो साकार ह्या वेळा उडास हाडया. तरी घडयो आसतल्यो आमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशांत हांव आमकां निराकरणी मेळ्ळ्या, दूख मेळ्ळा, बेजराय मेळ्ळा. हे त्या जेजूच्या पांयतळा ह्या वेळार आमी समर्पण दिवया. आराधन सुरू करच्या पयलें सुरवेरच आमी ताका समर्पण दिता आसतना सोमी आमचेर ताची काकुळतीची दिश्ट कसोवन दी. एक घडी भर बसात. मोगाळ भाव भयणो वडिलां मुखांतर आमचें जिवीत देवान सबयलां.
तितलेंच मात्र न्ही, आमी एक वडिलां जावन आमच्या भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवच्याक, आमच्या भुरग्यांक बऱ्या फुडारा पावोवच्याक, आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप दिवच्याक आमी वावर केला. आमचीं भुरगीं बऱ्या फुडारा पावलीं तर, आमचीं भुरगीं सादान केलें तर आमकां वरती दादोसकाय भोगता. आमच्या तोंडाचेर आसो आमकां येतात, आमकां संतोश भोगता. आनी थोडे फावटी आमचीं भुरगीं आमचे तावन पयस आसतना आमकां बेजार जाता, आमकां दूख भोगता. थोडीं वडिलां तांच्या भुरग्यां तावन मोग मेळनातल्या वेळार निराश जातात, कंगाल जातात. पूण सोमी आमच्या बगलेन आसा, सोमी आमचे सांगाता आसा. जावं भुरगीं, जावं व्हडां, जावं युवाचान, जावं मलगडीं, हर एकल्यातय सोमी सांगाताजी येता म्हणलें उडासांत आमी दवरया. सोम्यान केल्ल्या बरेपणाचो उडास काडुया, ताका आमी अर्घां दिवया. आमची जबाब जावं दी अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू. अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू. जिविताचें देणें आम्हा सोमेसांक तुवें फोव केल्ल्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू. मोगाळ आवय बापूय आमकां तुवें दिल्ल्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू. एक आवय बापूय जावन कुटुंबांत भुरग्यांक वागोवंक तुवें आदार दिल्ल्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू. सदां जतन घेवची मलगडी आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू. आमचो मोग करची भुरगीं आमकां दिल्ल्याक अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू. येदोळो आमच्या कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यांक राखून सांबाळून व्हेल्ल्याक अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू. मोगान जतन करूंक तुवें आमकां कृपा आनी आदार दिल्ल्याक अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू. आमचे खातीर आमच्या मालगडी आनी आमच्या आवय बापूयनी केल्ल्या त्याग आनी सॅक्रिफिसा खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू. आपले रगत वरावन आमचे खातीर तांणी केल्ल्या सर्व सेवे खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू. भावार्थ आमकां तांणी शिकयल्ल्या खातीर अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू. तांच्या जिणे मारिफात आमकां शिकयल्ल्या सतां आनी मौल्या पासत अर्घां आनी होगळाप तुका सोम्यान जेजू. सोम्यान केल्लें बरें पोवन, देवान केल्लें बरें पोवन आमच्या जिवितांत जायतें आसा. तें वर्णूंक असाध्य हरसिल्लो जावं देव. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र म्हणटा, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप आमकां आत्मीक देणी दिवन आशिर्वादांनी भरल्यांत. म्हणल्यार उतरां मारिफात देवाक महिमा दिवंक, देवाची उगळीक उसारूंक तो उलो दिता. आमचें जिवीत एक ताणें दिल्लें मोलादीक देणें. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तचो बाप आमकां हर एकल्यांक ताणें आत्मीक देणी दिवन आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. कित्याक ताका आमचे थंय आसल्या मोगा पासत ताणें आमचो मोग केला. देखून हें सगळें ताणें आमकां दिलां. देखून ताका आमी अर्घां दिवया. अर्घां दिता तुका सोम्या म्हणल्यार गितां मारिफात अर्घां दिता आसतना सोम्याक आमी आमच्या जिवितांत जाल्लें बरें पोवन उडास काडुया. ताचें बरें पोवन आमी वर्णन करुया. केवल कोरास आमी गायता आसतना आमच्या जिवितांत जाल्ल्या बरेपणाचो ह्या वेळार उडास करता आसतना तो सोमी मुखल्या दिसांनी आमच्या संगात रावून दी, आमकां कृपेन बरोवन दी, आमकां सवकसाय दिवन दी म्हणून ह्या सोम्याच्या लागीं आमी उलो मारया आनी अर्घां दिवया. दिता सर्वेस्पोरा तुवें केल्ल्या स्वरूपकारा. ओडा संतोषा भक्ती मोना हसिता तुझे नाम. अर्घां दिता सर्वेस्पोरा तुवें केल्ल्या त्या स्वरूपकारा. ओडा संतोषा भक्तीन मोना हसिता तुझे नाम. पगड भाव बहिणो,
सोमयाने केल्लें बरें पळोवन उडास हाडून ताका मेरगां दिली. आमच्या जिविताचें पयन आमी सोमकूंक आसा. ते जिविताचें पयन कितलें लांब कितलें मोठवें म्हणलें आमकां कळीच ना. पूण आमच्या जिविताच्या पयनार आमकां भें खंडीत जावन आसा. आमी भियेतांव, खावजेतांव, निराश जातांव. जावं पुरो भें पिडेचें, जावं पुरो भें कश्टांचें, जावं पुरो भें विघ्न अनवराचें, जावं पुरो भें सलवनेचें, जावं पुरो भें दुस्मानांचें, जावं पुरो भें मुखल्या फुडाराचें. हे हर एका मनशाक एका वा आनी एका रितीन भियाक कारण करता. हे भें आमकां कोण पयस करीत म्हणलें बघा आमच्या मतींत येवंक पुरो. पूण सोमयाचेर आमी दिश्ट कसयली तर सोमी आमकां हर एकल्यांक धैर्य दिता आनी म्हणटा भिये नाका, हांव तुजे संगात आसा. भिये नाका, हांव तुजे संगात आसा आतां आनी सदां सर्वदां. संवसार सरा पर्यंत हांव तुजे संगात आसा म्हणलें धैर्य तो दिता आनी ह्या धैर्यान जियोंक तो आमकां आपोवणें दिता. तूं कश्टांत सांपडत आसतना, तूं नश्टांत आडसत आसतना, तुजेर पिडा शिडा येत आसतना, कश्ट दूख तूं भोगता आसतना भिये नाका, हांव तुजे संगात आसा. हांव तुका आरावन धरता, हांव तुका फुटलून धरता. संतोशाच्या घडये तुज्या संगात हांव समकता, दुखाच्या घडये तुका हांव उखलून व्हरता. म्हणलें उतरां मारिफात सोमी आमकां धैर्य आनी कृपा दिता. आमकांच ताका ह्या वेळार समर्पण दिवया. आमचें जिवीत सगळें ताणें आमकां दिल्लें एक मोलादीक देणें म्हणलें उडास हाडया. आनी ताका आमी आमचें जिवीत समर्पण दिता आसतना आमच्या सगळ्या जिवितांत कसल्यो सकट घडयो आसात ह्यो सर्व ताका समर्पण आमी दिवया. आनी ताका आमी उलो मारता आसतना तो आमकां मोगान पळयता. देखून आमच्या जिविताच्या हर एका वेळार आमच्या संगाता रावच्याक त्या सोम्याक आमी उलो मारया. आमची जबाब जावन दी, आमचे संगता राव सोम्या. आमचे संगता राव सोम्या. आमच्या कामांत राठावाळेंनी आनी तेंते सवान हाडटा आसतना आमचे संगता राव सोम्या. संवसारी संगती धनीपण चलोवंक चिंता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. माध्यमां आमचेर प्रभाव घालून राय जाता म्हणून चिंता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आमकां दुडवाची आशा भोगता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. संवसारी वस्तूंक लब्धूंक चिंता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आमकां पिडा येत आसतना आमचे संगता राव सोम्या. समस्यांनी रेवड घालता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. अर्थीक अडचणेंत संपडत आसतना आमचे संगता राव सोम्या. नश्ट भोगतना आमचे संगता राव सोम्या. दुर्सोने आयकूंक मेळटा आसतना आमचे संगता राव सोम्या. एकसुरपण भोगतना आमचे संगता राव सोम्या. रडोंक मेळटना आमचे संगता राव सोम्या. कश्टां वयर कश्ट येत आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आमच्या मोगाच्या मनशां आमचे तावन पयस आसता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आमच्या विशयांत सूख चिंता पडीत आसतना आमचे संगता राव आमच्या सोम्या. कुटुंबांत अशांती उपजत आसतना आमचे संगता राव सोम्या. मागणे करूंक उपगोवन भक्त आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आमची जिणी एक वोजे म्हूण आमकां भोगतना आमचे संगता राव सोम्या. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमचे संगता राव सोम्या. आमच्या दुखांत आनी पिडेंत आनी अनवरांत आमचे संगता राव सोम्या. आमी निराशी जाता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. कुटुंबाच्या आनी मोगाच्या मनशां तावन पयस आसता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. फुडारा खातीर योजना घालता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आमी पयन करता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आमी मागणे करता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. देवाची कुशी मांडावळ स्वीकार करूंक कश्ट मारता आसतना आमचे संगता राव सोम्या. आमच्या मरणाचे घडये आमचे संगता राव सोम्या. वय मोगाळ भाव भयणो, कुटुंबांत म्हज्या वावरांत म्हज्या
जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू आमचे संगत आसा तर आमी भियेसय म्हणून ना तो आमच्या कुटुंबांत आसा तर आमकां धैर्य मेळटा तो आमच्या जिवितांत आसा तर आमकां सवकसाय मेळटा तो आमच्या संगता समकता तर आमकां धैर्य मेळटा त्या सोमयाक आमच्या कुटुंबांत येवंक त्या सोमयाक आमच्या वावरांत येवंक उलो मारया उबी रावया आमचे हात आमी उक्ते दवरया आनी आमचे सर्वस्व ताका समर्पण दिवया जावं पुरो आमची पिडा शिडा जावं पुरो आमचे कश्ट बेजाराय जावं पुरो आमचे दूख अनवार हे सर्व ताच्या पांया तळा दवरन हात उक्ते दवरया समर्पण असो संकेत जावन आमचो हात उक्ते दवरया आनी आमकां ताका समर्पण दिया हे कलतें काळजान कलत्या मोनान व्हडा अत्रेगान आमचे दोनी हात उक्ते दवरन कुटुंबान म्हज्या वावरान म्हज्या जेजू तूं ये म्हूण गायन करुया कुटुंबान म्हज्या वावरान म्हज्या कुटुंबान म्हज्या वावरान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावंक जेजू तूं ये जेजू मोगाळ तूं ये जेजू दयाळ तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावंक जेजू तूं ये बगळ भाव भयण आमच्या दोनी हात हृदयाचेर आमी दवरया आमच्या कुटुंबांत एक वोट दी म्हूण मागया आमच्या कुटुंबांत मैपास दी म्हूण मागया आनी तो एक वोट आनी तो मैपास दिवचो जेजू ह्या आल्तारीर खरोच हजर आसा आमच्या कुटुंबांत एक वोट मैपास आसा तर आमचे जिवीत अर्था भरीत आमच्या जिवितांत संतोष आमच्या जिवितांत समाधान हाच्या वर्तें जेजूक आमी आपोवचे आनी जेजू आमच्या कुटुंबांत आसा तर एक वोट आनी मैपास आसा तर उलो मारया आनी कुटुंबांत म्हज्या एक वोट दी म्हूण मागया कुटुंबान म्हज्या एक वोट दी तूं कुटुंबान म्हज्या एक वोट दी तूं कुटुंबान म्हज्या मैपास दी तूं कुटुंबान म्हज्या मैपास दी तूं जेजू जेजू दी तूं एक वोट मैपास दी तूं जेजू जेजू दी तूं एक वोट मैपास दी तूं बगळ भाव भयण आमचे दोनी हात आमच्या तकलेचेर आमी दवरया आमकां संतोष समाधान जाय उल्हास जाय आमच्या मोतींत जनवाय आसा आनी ही जनवाय खरेपणी वापरच्याक सोमी आमकां प्रेरण दिता आमची मोत सारकी आसा तर संतोष उल्हास आमच्या जिवितांत आसता मतींत आसलें तें सारकें कुटुंबांत जियोवच्याक आनी हे उपयोग करून आमच्या मतींत आसले सर खाळोवपाची चिंतना पयस करच्याक आनी आमची मोत सवकसायेन भरच्याक तो सोमी आमकां कृपेन बरोवन दी आमच्या कुटुंबांत तो संतोश दी आमच्या कुटुंबांत उल्हास फावो करून दी आमच्या कुटुंबांत सोमी येवं दी देखून कुटुंबांत संतोष दी म्हणून उलो मारया आनी गावया म्हज्या संतोषान भर तूं कोटा म्हजे संतोषान भर तूं कोटा म्हजे उल्हासान भर तूं कोटा म्हजे उल्हासान भर तूं जेजू जेजू भर तूं संतोषान उल्हासान भर तूं जेजू जेजू भर तूं संतोष
उल्हासन भरतो. मग भाऊ बहिण बघले नसल्यांचे एकामेकाच्या हात धरात कुटुंबांत म्हज्या वावरांत म्हज्या आमच्या शेजाऱ्यांचो शेजसंबर असो मोग सहकार एकवट असल्या वेळार आमचे जिवी धरता बरी जाता. देखून उजव्या दाव्याक असल्यांचे आमी साथ धरात आणि कुटुंबांत म्हज्या वावरांत म्हज्या म्हणलें गीत या वेळा परत आमी गायन करूया. कुटुंबात म्हज्या वावरान म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या वावरान म्हज्या जेसू जेसू तू ये रावोंक जेसू तू ये जेसू जेसू तू ये रावोंक जेसू तू ये जेसू मोगाळ तू ये जेसू मोगाळ तू ये जेसू जेसू तू ये रावोंक जेसू तू ये जेसू जेसू तू ये रावोंक जेसू तू ये. जातवारे हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमकां ताच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. ताचे आशीर्वाद घेवंक आमी फुडें समकत आसतना तो स्वामी ताचे कृपेची बेसांव आमचेर वतो दी. आमचे थंय असले सर्व कश्ट बेजाराय दुख हे सर्व पयस करून दी. आमकां सवकासाय दिवन दी. आमकां सुटका दिवन दी. आमचे पिडा शिडा कश्ट बेजाराय निवारून दी. आमच्या जिवितांत तूं आमकां सदांच संतोष उल्हास फावो करून दी. कुटुंबां देव माय पास दिवन दी. एकामेकाचो मोग आमकां फावो करून दी. जिवीत समकोंक तो आदार दिवन दी. हालेलुया 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 हालेलुया. मगळ भाऊ बहिणी कडेन बोर दिबी घालया. आमची ते सवा आमच्यो गरजो ताच्या पांयां तळा समर्पण दित आसतना ताचे आशिर्वाद घेवंक आमी फुडें समकता. येवकारिस्तांत आजाराच्या भो मगळा जेसू तूं जावन आसा दैवीक आशिर्वादांची सुखानातली जर आतां तुजें कृपेचे आशिर्वाद घेवंक आमी येता. तुजे आशिर्वाद आमकां पवित्र करूं. तुज्या आशिर्वादान पातकांचेर झुजोन जैतेवंत जावंक आमकां घटाय मेळों. तुज्या आशिर्वादान कोटो देवसार फळाफळ घेवं आनी तुज्या प्रकाशाचे बडवे आमचे थंय वस्ती करूं. तुज्या आशिर्वादान पातकी मनीस प्राचित जावन तुजे थंय पाटी परतूं आनी भक्तिवंत मनीस आनीक चड उर्बेस जावं. तुज्या दैवीक आशिर्वादाच्या कृपेन धन प्रचार करतना तुजी सुवार्ता बळान परगट करूंक घटाय आनी आदार मेळों आनी तांची उर्बा आनीक चडोवन तांचे वावटी फळ मेळों. तुज्या आशिर्वादान मगळा जेजू सर्व तरांच्या पिडे शिडेंत वळवळतल्यान सवकासाय मेळों. तुजे आशिर्वाद आमच्या भावार्था भायर आसल्यान सपोड हाडूं तुजें राज येवं आनी एकच इंड आनी एकच गोळी जावन सगळे मनशाक तुजे थंय तुजे काल एकवटाक येवंक आनी चराय कुशीनी तुजी शांती राज करूं शिकी. मगळा जेजू तुज्या आशिर्वादाची कृपा हांगासर आजाराच्या घरी एकल्यांचेर आसून तांकां राखूं. तांच्या मुखल्यान आसून तांकां वाट व्हरूं. तांच्या फाटल्यान आसून तांची जतन घेवं. तांच्या पदां आसून तांकां भद्राती दिवं. तांच्या वयर आसून तांकां विशेव दिवं. मगळा जेसू तुजे उगडलेले बावळे आमकां विंगून धरून दीत. अशें तुजे योगातावन केदींच आमकां वेगळें जायना जावच्याक तुजी येताय रास करताय. सासनाच्या सासनाक आमेन. आशिर्वादाचें गीत गायन करूया. Bhakti
प्रार्थूया. येसु मियां जेजू क्रिस्त या विशेष सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सुटलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दया आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. दिवाशी काळजान बापा तुझे समोर आयल्या तळगा बलिदान भेटूंक जमल्या. आमचे तुवें ओतुल्या कुर्पे देण्या पासून महिमा तुझी गाता. सगळे सृष्टी सोरसनार तूं आमचो मोग करता. हर एक जिवीक सोमोगान पोस करता. कुर्पे देणे दिवून आमकां तारण लाभयता. भुरग्यांक आमकां तुज्या गोपान घेता. दिनवाशी काळजान बापा तुजे समोर आयल्या तळगा बलिदान भेटोंक जमल्या. आमचे तुवें ओतुल्या कुर्पे देण्या पासून महिमा तुझी गाता. हे मिसाचे बलिदान सेलीन थॉमस फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासून भेटूनचें जावन आसा. देव तांकां ससनाचें सूख फावो करून दी आनी ताच्या सर्गीच्या रासान तांकां भरती करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. तशेंच मोगाळ भाव भयणो आज आमच्या सांगात आसात. मानादीक बाप संतोष मिनेजस मोडी फिरगशेंत आपले मिसां वावर करनासात. तांकां आमच्या विगार बापा तर्फेन बाप एंड्री तर्फेन आनी हांगासर जमलेल्या तुमच्या हर एकल्याच्या नांवान तांकां बरो स्वागत हांव मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. आमच्या समियां जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. पंपोई मायेक मान करूंक आमी समे सांगात जमल्या. तिच्या मजतीन आमकां मेळिल्ल्या कृपे बेसांवा पासून अर्गां दिवंक आमी हांगासर आसा. आयची देवस्तुती विश्वासी जावन दनयाच्या मेजा भोंवती विश्वासी साकरा बरी जियोवच्याक उलो दिता. दनी केदाळा येता म्हूण कळीत ना पूण हर एका घडये म्हणले बरी आमी तयार रावच्याक समी आज आमकां आपयता. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत जायते फावटी दर्याक मेळोवंक अवकाश मेळटा आसतना आमी आमचे विश्वासीपण सांबाळूंक नातल्या खातीर देवालाचें बोगसाने आमी मागया. नितळ काळजान मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकां आमी तयार करुया.
आमच्या पातकांची दूख धरून सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मोडान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडा अपराध ह्या पासत मागे सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां तुमकां भावा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावों आमेन Sumia kakutka Sumia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumia kakutka Sumia kakutka प्रार्थुया सर्वेस्वर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी पंपय मायेच्या विनवणेन जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोश भोगूंक आमकां पावय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन सा पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो तुमच्या हिता पासत देवान येदी व्हरती जबाबदारी म्हाका दिल्या म्हूण तुमी आयकून आसुयेत हांवें आतां संक्षिप्त तरान बरयल्या तशें देवान आपली गुपीत मांडावळ म्हाका कळीत केल्या हे विशीं तुमी वाचतना क्रिस्ताच्या गुटाची समजणी कितली संपूर्णयेन हांवें घेतल्या म्हूण तुमकां कळीत जातलें आदल्या काळार खंयचेच संततीक कळीत करूंक नातलोलो हो गूट ह्या काळार देवान आपल्या प्रेरक आत्म्या मरिफात भगेवन दमदुतांक आनी प्रवाद्यांक उगडला हो सुतो गूट सुवार्ते मरिफात जुदेवा सवे हेर जातींची देवाच्या दैजाची सहवारीसदारां ती तेस आनी एकच कुडीचे सांदे क्रिस्ता जेसू थंय देवान दिल्ल्या बसवण्यांनी ती वांटेली आपले विशिश्ट दयेन आनी मुझे थंय वय केल्ले आपले पदवेन देवान म्हाका हे सुवार्तेचो सेवक नेमला देवाच्या भक्तां संगी कनिश्ट जावन आसलेल्या म्हाका क्रिस्ताचे आटापूंक नजो जाल्ले संपत्तेची बरी खबर हेर जातींच्यांकी परगट करचें भाग मेळ्ळा देवाच्या गुटाची मांडावळ कशी घडून येता तें समेस्त मनशां मुखार उसवाडा हाडचें काम म्हाका दिलां सगळी सृश्टी रचलेल्या देवान वेळा काळाच्या आरंभातावन हो गूट लिपोवन दवरला अशें विविध रुपांची आपली जाणवाय ह्या काळार पवित्र सभे मुखांत्र अंतराळाच्या प्रभुत्वांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जाय म्हूण ताचो इरादो म्हणयेत ससनातावन येवजिल्लो हो शेवट आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तांतय ताणें जारी केल्ल्या वेळार देवान आपलें योजन पंथाक पावयलें क्रिस्तांतय एकवटान आसलेल्या आमी ताचे थंय खंचयलेल्या भवार्थां मरिफात देवा थंय पातयणेन फुडें सरच्याक गरजे पुरतें धैर्य जोड घेतला देवाचें उतर हें देवाची वडपकार सोडवणेचे जरींतले संतोषान तुमी उदक काडटेल्यात सोडवणेचे सरींतले संतोषान तुमी उदक काडटेल्यात आपले देवूच मुसो तारोक ताका जर पातयेन म्हाका भिरांतसना कित्याक सर्वेस्पोर मुजें बोळ तोसू म्हज्या किर्तनाचें मोळ वय तोसू म्हजो सोडवणदार
सोडूनचे असेल ते संतोषान तुम्ही उदा काडथिल्यात सोडवणेचे जरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा सर्वेस्परा गितां गाया ताचें नांव हरसिया सकट परसांक ताची विस्मितां कळीत करा ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा सोडूनचे असेल ते संतोषान तुम्ही उदा काडथिल्यात सर्वेस्परा गितां गाया कित्याक ताणें केल्यांत महात्कार्यां शेकान शेक प्रितुमेचेर ती कळीत करा गजया सियोनाच्या निवास्यांनो आनंदाचे उल्हास सोडा कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरोच व्हरतो सोडूनचे असेल ते संतोषान तुम्ही उदा काडथिल्यात Alleluia, 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 Alleluia. जागृत रावा आयती रावा कित्याक म्हूण शापोतू खंयच्या वेळा येतालो ते तुमी नेना Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो उगडास दवरा सोर आमच्याच वेळार येता म्हूण गरजो धनी जाण आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पडूंक तो सोडतो ना देखून तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतिनातले घडये मनशा पोत येतलो तवळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो सोम्या ही ओपार तूं आमकांच की एरां समेत सांगी म्हूण सांगताय सोम्यान जाप दिली तर धनयान आपल्या घरदाराची खबरदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार फोड मेजून दिवंक न मियारलेलो पातयेनेसो आनी बुदवंत कारभारी म्हळ्यार कोण तो आपलो धनी घरा पाटी येतना आपलें काम करनासलो साकर बागीस सय सतत सावन तुमकां सांगता तो ताका आपले सगळे आस्तीसो कारभारी करतलो पूण तो नवकार म्हजो धनी पाटी येवंक आनी वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरांनी कश्टी जाल्यार आनी आमाल सडटा पर्यान पियोवन पडात जाल्यार त्या साकराचो धनी ताची वाट पळोवन नातल्या वेळार आनी नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातले घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविश्वासांची गत ताका थारायतलो आपल्या धनयाची कुशी जाणा आसुनूय ती पाळूंक तयाराय करिना तसल्या नवकाराक मारन बडयतले पूण आपल्या धनयाची कुशी नेना आसुनूय जर कोण शिक्षा फावो जावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडटले कित्याक जाका सड दिला ताचे लागचें सड घेतले आनी जाका अदीक सड दिला ताचे लागचें अदीक सड पाटी विसारतले देवाचे उतार हे वाखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त दे म्हज्या मोगाळे भावा भयणीनो हे कोणाकी सांगनाका म्हणून एक व्यक्ती आपणाचो गुटू आपल्या संगात्यातय उसरतना आपलो संगाती गूट फोडनासतना आपणाक विश्वासी रावतलो म्हणलें तो पात येता पूण ती व्यक्ती गूट सांबाळीत जर तांचे मदलो संबंध घट उरता जर तो गूट विश्वास सडात पूण तो गूट सोडीत जाल्यार अविश्वासपण राज करता
देखून हर एका संबंधाची बुनियाद जावन आसा विश्वासीपण. आवय बापय आपल्या भुरग्यांनी विश्वासी जायचे म्हूण आशेतात. व्हंकल न्हवरो होरेत व्हंकल एकामेका विश्वासी रावता म्हणून मोदये बराबर भास दितात. इस्कॉलांनी सर्व भुरग्यांनी आपणाक विश्वासी आसा जंय म्हणून शिक्षकां आशेतात. पूण अविश्वासपण बऱ्या संबंधाक कुराड जावन आसा. देखून विश्वासी साकरा बरी जियोवच्याक सोमी हर एकल्यांक उलो दिता. शहरांतल्या सडावत दुकानांनी मालाक ह्या धनी आपणाचो वेव्हार आनी जबाबदारी नवकारांक सोडून वतात. सडावत नवकार पयशिल्ल्या गांवांतले. आतां आमच्या शहरांत आमी पळोवंक गेल्या तर आमच्या शॉपांत आसचे नवकार पुरो पयशिल्ल्या गांवांचे भास कळीत नातले खंयचे नवकार थंयसर आसात. पूण त्या नवकारांच्या हातांत सगळें दुकान सोडून वेतात. सडावत नवकार धन्यान सांगल्या परी करूंक ते फुडें समकतात. आनी कित्याक तांचेर त्या धन्याक पातयेनी आसा. सगळो हारभार तांचेर ते सोडटात. विश्वासी नवकार केदींच आपल्या धन्याक मोस करिना म्हणलें पातयेनी तांकां आसता. पूण जर एक नवकार अव्यवहार चलयता तर ताका शिक्षा मेळटली, ताचें काम वेतलें. ह्या दिसांनी दुकानांनी सेक्युरिटी सिस्टम घालून दुकानांचे नवकार आपल्या मालाक नवकारांचे आपल्या मालाक आपल्या नवकारांचेर गमान दवरतात आनी ते कितले विश्वासी म्हणून पारखितात. आज CC कॅमेरा तसली माध्यमां प्रगतीन आयिल्ल्यान देखून आज असल्या शॉपांनी अव्यवहार जावचो भोवून पोवन अव्यवहार जायनात म्हणून सांगूंक साध्य ना. पूण विश्वासीपण मनशाच्या जिवितांत हर एका संगतींनी हर एका वेळार आनी हर एकल्याच्या जिवितांत चड गरजेचें म्हणल्याक आमी आज समजता. मन जाती आमचे लागीं आसात आनी मन जाती आमी पळयता. आनी त्या मन जाती पैकी सुने जागे रावन धन्याक विश्वासी रावता. त्या देखून ताका आस्त बदकाची घरदार सांबाळची जबाबदारी राखूंक जोगती मन जात म्हणून विसरून काडला. तितलेंच मात न्हय, धनी येत आसतना तो सुने उबे रावता आनी शिमटी हालयता. शिमटी हालोवन ताच्याच रितीन त्या धनयाक स्वागत करता. हें पळोवन धनयाक चड खुशी जाता. मेजवानी विचारता. ताचें आंग पोशेवन कितेंय खाण हाडलां जाल्यार ताका दिता. आनी जर धनी येत आसतना सुरें घट्ट न्हिदोवन आसात तर कितें जाता म्हणलें आमकां कळीत आसता. ताका मारन शिक्षा दिवन तो आपली बेजाराय विसारता. मगाळे बाबा भयणीनो, असल्या संदिग्ध परिस्थितींत जियोवच्या आमी हर एकल्याने जागृत विश्वासी आसूंक जाय म्हणलें सोमयाचें योजन जावन आसा. आनी सोमी आमकां हर एकल्यांक उलो दिता. संवसारी संगतींनी असली जागृतकाय आमी घेता. धाकल्याक आज बरो आसर आसलो म्हणून आज पावस येवचो ना म्हणून चिंतून थंय सुकात घाल्लें पोपाळ ताचेर तारपाल घालनातल्या वेळार शिरांदरीचो पावस वतून सगळें पोपाळ भिजल्या वेळार थंयसर आसल्या कुटुंबाच्या सुरसुरे बगतात. तितलेंच मात न्हय, सदांय गाडयेची चावी काडून भितर व्हरचो बापोय. एक दीस चावी गाडयेर सोडून वेता आसतना आपलो पूत गाडी चालू करून मुखार वचून पोंडांत पडून मरण पावून ताचो बापोय त्या दीस पुताच्या मरणा वेळार रडलें घडीत आमकां कळीत आसता. आनी हें आमकां जागवणी दिता की आमी एका जागृत साकरा बरी आसूंक जाय. जागृत साकरा बरी आसूंक जाय. सुवार्थेंत जागो आसचो, पातयेनेसो आनी विश्वासी साकर धन्या तावन शाबासकी जडटा. आमचो धनी आमचो सोमी केदाळा येता, खंयच्या घडये येता, खंयच्या वेळार आमकां आपयता तें आमकां कळीत ना.
धनी आमचो वेळ नेना तरी आपली जबाबदारी विश्वासीपणी करूंक आमी तयार आसचें चड गरजेचें जावन आसा. आपल्या धनी आपली तयारी करनासतनाच धनी साकरा पळोवन कितलो संतोष पावचो ना. तोच ताची सेवा करतलो म्हणटा सुवार्ता आनी ताका शाबासकी दितलो. कसलें भाग्य बेश्टेंच हें भाग ताका मेळोवंक ना. बगार विश्वासपणान जबाबदारेन केल्ल्या वावुराचो फळ हो जावन आसा. कसलो संबंध विश्वासाचो आनी जबाबदारेचो जाय आमचो वावर तो कसलोय जावं दी तांचो विश्वास कोण सांबाळचें चड गरजेचें जावन आसा. तर मोगाळे भावा भयणीनो, देव आमचो धनी, तो आमचो रसदार, तो आमचो मोगाळ बापोय. तो आमकां साकरां परी पळयना, बगार ताच्याच भुरग्यां परी पळयता. कसलें भाग आमचें आनी आमचो मनोभाव कसलो जावंक जाय. कितें म्हळ्यार आमी साकर आमी करूंक आसलें केलां मात्र. तर मोगाळे भावा भयणीनो, हांगासर आसच्या आमी हर एकल्यांनी आमच्या सोम्याच्या येण्याक जागृत रावन आमची दिसपट्टी थाराय करून विश्वास साकरा बरी जियोंक जाय. तवळ मात्र धनी संतोष पावतलो. शाबास बऱ्या आनी पातयेनेच्या साकरा आनी म्हणून आमकां व्हड जबाबदारी दितलो. येवकारिस्त जेजून आपणाकच मोडून दिल्लें आनी ह्या येवकारिस्तांत वांटो घेवच्या आमी हर एकल्यांनी सोम्याच्या मेजाभोंवती जमो जावन ताची सेवा करूंक सर्गी राजाचें इनाम जोडच्याक तो सोमी आमकां हर एकल्यांक प्रेरण दिवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक रितीन आमी मागया. आमेन. आमची सोम्या तुका समर्पिता. जिने उपकार सांगल्या तुका आमकांच भेटो दिता. आमकांच भेटो दिता. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र देवाक सस भोवमानून घे. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुजे एकल्या पुतान अहंकार मायेतावन जल्म घेतना तिचे अहंकार पूण वाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतल्या मनशा सैंबा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानतात असली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करू पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व दय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. भोवमान फोव आसलेले नित्यांकार मरयेक आमी नामान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकनताव. तुका वंदिताव, तुजी कीर्ती परगडताव. आपल्या अहंकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुजे एकल्या पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिने संवसारा फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, povi, povi,
Melboranzo serves por tu स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय 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 ओ सर्गी तुका जय 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 सर्वेच पोराची नावी येता ताका जय जय सर्वेच पोराची नावी येता ताका जय जय ऊस सर्गी तुका जय 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 ऊस सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच संपवे तूं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यांनी सासणी करचे रगत पातकांचे मोक्षाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Babarta so good vergatuya सोन्याची सून तुझे मरण आम्ही समर्पता तुझे जीवन आम्ही प्रगटता तुझ्या येण्या सोन्याची सून आम्ही बापा जेजूच्या मरणासो निबना जिवंतपणासो आमी भक्ती बरोबर आस करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूं आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगा सेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पिटर पावल आमचे गोडे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय पुनः जिवंतपणाचो बरोस जावन मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेत सांग तुज्या परजळते मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तंची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोर मरिया देवाची माया सांगाती भगवान सुजतीचो पती भगवान धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर सस्नाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना विश्वासी सक्राबरी दनयाच्या येण्याक थंय रावंक जाय आसलो आदार मागून जेजून शिकयले मागणे सांगता मुनिया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र तुजे रास आमकां यो तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बातकां बगोस आनी आमकां दांडलेन पळोव दिवं नाका वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे न्हय बरवो शानतले गेल्याक आमकां तुजे उदार काकूळ दी सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय
की पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देणे एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. समयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेप्रिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळ्या देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. समयांत म्हजे भितरांचे म्हाका पावना उदरांत म्हाका भलायकी मेळटली. Sannochae somya Porque tucha portanya Vengin makada Mogan tucha bo Sambal makava Chiv novoka Vengin makada Mogan tucha bo Sambal makava Chiv novoka Suryo tu sagiso Pankai prakas kurpeso Nivar kalo patkaso O Shivor kurpeso O Somya Shivo kurpeso Karmaka Daichi sagiso. प्रार्थुया. करवळ्या बापा पंपई मायेक आमी आसमान दितना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणांत दोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. ते संकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फोव जाल्ल्या सडवंदराची भक्तीपणी साकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वळखा. Mori Pompero sarvi mai Tuci masă Matelia Tuci masă Matelia Tuci masă Matelia Paso vinati
उपकार मागची मागणी पात कशा कथाविणे सलमल्ले अंकवारी आणि पवित्र सारे शेराणीये बाबार्थस कस जावन कोटेपण सैते वन सावच्या या दिसांनी आदी मगान बाबार्थी आसल्या पंपेच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तू राणी आनी आवय सावन तुजो पाठ बांदूंक तुवें कुशी वेलाय बॉम्ब्यांक आनी देवसारांक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार हांव तूं आज देव कृपेचे आवय परी सर्गेची काकुळतेची भंडारां संवसारार चराय कुशीनी उदार मनान वाणताय तुवें येदे वडे काकुळतेन राजवाड चलोवच्या ह्या पाठांत हांव मुचेरी हे अंकवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परते आनी तुज्या आदाराचे येदे वडे गरजेन आसच्या म्हजी काकुळत कर कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयल्ले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी एवेची बाळकां या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सोण आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शेकाये तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर पडते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव फळ जेसू आमकां दाखय हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी अंकवार मोरगे भगवंती देवाचे माये आमा पसत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर पंपे मरिये मरिफात देवान आमकां केल्ल्या सर उपकारांक काळजांतावन अर्गां दिवया एक व्यक्ती सर्गो निर्धार घेवंक कुरपा फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता एक व्यक्ती व्यापार वृद्धी जाल्ल्याक एक व्यक्ती बरें काम फावो केल्ल्याक एक व्यक्ती बरी भलायकी फावो केल्ल्याक दोगां जाणां मेळिल्लो सर उपकार तांकां मेळ्ळ्याक अर्गां दितात ह्या अर्गां उल्या सांगता देवान मरिये माये मरिफात आमचेर सबार आशिर्वादा घाल्यान काळजांत हांव देवाक आमी अर्गां दिवया अर्गां दिवचें मागणें पंपेच्या फालक्यांत रोसारीची राणी म्हूण उलो करतना कुशी पावचे हे जेसूचे पाप करनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वंतीने हांव तुजे थंय परत्यान फाटी येता म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयल्ले तुजे थंय हांव येता म्हजे कंतेन तुवें म्हाका सोडून घालूंक ना म्हज्या कश्टां तुवें म्हाका बसयलां म्हज्या आगंतान तुवें म्हाका समाधान मेळाशें केलां कश्टांनी म्हज्या काळजांक रेवोड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पंपेच्या तुज्या सिंहासनांत हांव काकुळतीचे देख दिश्टेन म्हाका संतोश भरीत केला बावर्तान तुजे लागीं मागल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय तुजें बरेंपण आनी कश्ट दिल्यांची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे सरशीं धांवून येते हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गारासांत आशिर्वाद दिले पंपे माये तुका अर्गां जावं आमेन पंपे माये मरिफात सर आमची मागणी आनी ते सवां देवा मुखार आमी दवरया आयकन आमी बसया 9 जाणां पिडा गूण जावं दीत म्हणून मागतात 8 जाणां बरी भलायकी फावो जावं दी म्हण 3 जाणां बरें काम फावो जावं दी म्हण 2 जाणां भुरग्याचे देणे फावो जावं दी म्हण 1 व्यक्ती बरी सैरीक फावो जावं दी म्हण 1 व्यक्ती जागो बऱ्या मोलाक विकोन वचून दी म्हण 1 व्यक्ती जाग्याचे रजिस्ट्रेशन कांय अडकळ नासतना जावं दी म्हण 1 व्यक्ती रावूंक बरें फ्लॅट फावो जावं दी म्हण 1 व्यक्ती चिंतल्ल्या कामांत चीक मेळोवन दी म्हण 5 जाणां मोतीक समाधान फावो जावं दी म्हण 2 जाणां बरी बूद फावो जावं दी म्हण 1 व्यक्ती पातकाचे बोगसाणे फावो जावं दी म्हण 2 जाणां काजारी जोड्या मदें बरो संबंद रास जावं दी म्हण 3 जाणां काजाराचें कार्य बरें आदारण जावं दी म्हण 4 जाणां चिंतल्लीं कामां जावं दीत म्हण 3 जाणां प्रत्येक तेसावां पासोत आनी 3 जाणां कुर्तीच्या केसींत जीक मेळोवन दी म्हणून मागतात ह्या मागण्या सांगता प्रत्येक सावन हो बुधवार
प्रायोन तपासत मागचो दीस जावन आसा. आमच्या फिरगचेंत अशा सर प्रायोन तसो आमी उगडास काडया. पंपे माई तांकां बरी भलायकी मागोवन धाडून दी, तांच्या सांगाता ती रावून दी आनी प्रत्येक जावन ह्या वेळार तांच्या प्रायोन तशा ह्या हर एका संदर्भार तांकां ती सांगान दिवन दी आनी तांच्या दिसपट्ट्या जिणेंत तांकां आदार जावं दी म्हणून ह्या वेळी आमी मागया. उगडास कर ए बोळ दयाळी आंकवार मरये, तुज्या आश्रयाक दावुल्लो तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदलेलो कोणूच तुजी कुमोग मेळनासतना पाटी गेलो म्हूण केदींच कोणेंय आयकोंक ना. हे पातयेन दैर घेवन तुजे सरशीं धांवून येता. हे आंकवारीचे आंकवारी म्हजे माये, तुजे सरशीं येता. पातके आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मुने सल्ल्या देवपुताचे आनी म्हजे माये, म्हजे मागणे तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मोरये, तुजे लागीं पातयेन मागल्ले वरवें कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणल्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसली कुरपां सोडूंक कशी वर्तल्यांनी तुज्या कोंता मारिफा सोडयेत म्हूण तुवें सा दुमगाक बसयलाय. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परता. पंपे गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासत तुवें जायतीं आजापां चलयल्यांत. तर तूं आमचीं दुकां पुसोवंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक कशी व्हरताय. आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या बावडतान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोग मागतां. भोव पवित्र रोजारेचे माये, गळाई करिनाका. बगार तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भगवंती आंकवारी हांवें तुका वर्णिशें कर. म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दी भोव पवित्र रोजारेचेर आनी आम पासत विनाती कर. आनी क्रिस्ताच्यो पसण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. ये देवा, तुज्या एकल्या पुतान आपले मन जिणे मरणांनी पुनः जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या पाच्या विचिनाम आमकां सोड दवरला. मागीर आंकवार मोरयेचे भोव पवित्र रोजारेचे मिस्तर आमी नियाळतना तातूं आटे पयले समय फाटलाव करिसो आनी तो बसयल्ले आमी जोडेशें कर म्हूण आमी तुज्या लागीं परताव. त्याच क्रिस्ता आम सोम्या मारिफात. आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्त मनुष्याक सोडोवच्याक आनी पिडे सांबाळायकी दिवच्याक आमचे बरी तूं मनीस जालोय. बाबार्थां तुज्या सशी आयल्या समेस पिडे संजेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेनी कश्टूंच्या आनी तुजी आवयची पंपय रोजार मायेची मजत मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या समेस पिडे संजे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवी हात तांचेर दवर. ते मारिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देवून दी आनी सर पिडे शिडेन तेणी वायटान तेणी वारून कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभून दी. अशें तुजे थंय गूण बावार्थान जियोंक आमकां फावो करून मागता. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसूं तुमकां राखूं. तुमचे भितर तो आसूं तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो आसूं तुमकां वाट दाखोवं. तुमच्या फाटल्यान तो आसूं तुमचें जतन करूं. तुमचे वयर तो आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासनाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां रावो. आमेन. सक्रामेंताचें आराधन सोलून व्हर. मिसाच्या बलिदानांत संदेश नियाळ देवाच्या उतराचेर नियाळ दिवन आमचे पासत मागले जावन आसात. मानादीक बाप संतोष मिनेजस मुडिफू फिरगशेंत थंयसर आपली सेवा आनी मिसां वावर करन आसात. तांकां आमच्या विगार बापा तर्फेन बाप हेनरी तर्फेन आनी हांगासर जमलेल्या तुमा हर एकल्याच्या तर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्नार आशिर्वादां आनी मागण्याचो बळ आमी बसयता. देव बरें करूंक फादर. तशेंच आमकां
हे मेसाचें बलिदान आनी सक्रामेंताचें आराधन प्रसार करूंक आदार दिल्ले जावन आसात डिवायन वर्ल्ड टीव्हीचे मालक स्टीवन मेंडेस आनी सर तांचे सिब्बंदी वर्गाचो कॉयर आमकां उदक्षण दिल्लें आसा जॉन मास्टर आनी सर कॉयरिस्तांचो आनी हांगासर आयिल्ल्या तुमकां हर एकल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. मुझे माय देवाचे माय माय मुझे माय देवाचे माय दया तुंदाक आमचे तुझी दया तुंदाक आमचे तुझी माय मुझे माय देवाचे माय माय मुझे माय देवाचे माय उलो मारता तुका आमी उलो मारता तुका आमी दया तुंदाक आमची तुझी दया तुंदाक आमचे तुझी माय मुझे माय देवाचे माय मुझे माय देवाचे माय दया तुंदाक आमची तुझी दया तुंदाक आमची तुझी तुझे रामची ओडपाची नी तुझे रामची ओडपाची नी दया तुंदाक आमचे तुझी दया तुंदाक आमचे तुझी माय मुझे माय देवाची माय माय मुझे माय देवाचे माय Pompeiruzar mai Amabasot inadika Mogal putasowe Amkar moria shirvati Bhagyan Kristaचे कृपेद्वारे आमकां आमच्या देवाक आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.